काँग्रेस पक्षान चिंतपाची गरज आसा। लोक एल्विस गोम्साक दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा सिटा खातीर उमेदवार म्हूण आपणावपाक तयार आसा। काँग्रेसीन लोकांक विचारचें, कोणूय उमेदवार आसलो हांव पक्षा बरोबर आसा, मात पक्षान लोकांक सांगचें पडटलें एल्विस गोम्स कित्याक उमेदवार न्हय तो, अशें एल्विस गोम्स हांणी म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। हो इश्यू जो आसा तो पार्टी विल डिसायड. I am the first person in the Congress party to say कि I am a contender for the Lok Sabha seat on a Congress ticket from South Goa. तुम्ही काढून पळया नाल्यार आर्काइव्स काढून पळया. I have said this more than a year back. I am very much there and I feel as per the public sentiment, जो लोकांचो जो सेंटिमेंट आसा तातूंतल्यान जर काडले जाल्यार पळोवपाक मेळटा की दे वूड बी रादर प्रिफरिंग एल्विस गोम्स एज दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम साऊथ गोवा. Congress party has to decide, but if Congress party doesn't decide in my favor, then they will have to explain to the people why I am not considered and why I did not deserve to be. सध्या खूप जण काँग्रेस पक्षाने जावपाक सोदतात आनी तुका तिकीट मेळ्ळी समजा प्रत्येक बाकीचे फुटतले आनी तो तुमकां दिसना रबर तुमी एकठांय कशें करूं शकतले? वॉट इज द स्टोरी? फुटपाचो प्रश्न येना. हे पळय एका पार्टीची आयडियोलॉजी घेवन गेलो जाल्यार फुटपाचो सद्याक तरी प्रश्न येना. कोणाकय टिकेट मेळ्ळी म्हणून. पण हांव म्हणटा कितें, आय एम अ स्ट्रॉंग कंटेंडर. तुम्ही पब्लिकेक विचारा कित्याक सी फायनली इज अ पब्लीक दॅट वील वोट अँड दे वील डिसायड हू शूड रिप्रेझेंट देम. सो जेन्ना पब्लीक सांगता दॅट सेंटिमेंट हॅज टू बी रिस्पेक्टेड बाय विच एवर पॉलिटिकल पार्टी इट इज. सो आय फील दॅट द पब्लीक ऑफ साऊथ गोवा आर स्ट्रॉंगली ऑफ द ओपिनियन दॅट एल्विस गोम्स शूड रिप्रेझेंट देम फ्रॉम साऊथ गोवा. In case the party does not appoint you as a candidate, will you still support the I candidate? am that has with the party, there is no doubt about it. But party also will have to explain to the people कि बाबा what is it that Elvis Gomsa भितर नाशिल्लें that he did not deserve to be the candidate. हांव म्हणून म्हणटा न्हय, तुमी पब्लीक सेंटिमेंट जर काडलो, पब्लीक ओपिनियन जर घेतलो, the conclusion is clear. Elvis Gomes should be the candidate.